पक्षाने ज्यांना माझा पक्षप्रवेश झालो त्यांना त्यांच्याकडे मला 7-5 गोष्टी दिसतात की पक्षात गेल्यावर तिथे धडपड असतात आणि त्या धडपडीत मला दिसतं आम्ही एक दांडोसोडा बांधले सर गिरीश्वर दुर्गा सांगता होते गिरीश्वरला दांडोसोडा बांधले हा सर एक गणपतीचे एक हॉल असतो आणि त्यांना ते पत्रे घालतात काय ते हॉलाचे आणि त्यांच्याकडे मला प्रपोजल दिल्यावर आम्ही ते कामही करून घेतला खरं म्हणजे हायस्कूल का आम्ही भरपूर शकतो तर काही काळात त्याचा उशीर झाला होणार असं हॉल मिळवणार पण त्यांच्यात आम्ही आमच्या ज्या कार्याची की त्यांची सुरुवात असतात ती धडपड असतात ती आम्ही करण्यास सुरुवात केली असतात आमच्या खूप बरे दिसतात की काँग्रेस पक्ष हो खूप पहिलीपासून जो राज्यधर्मी असो पक्ष असा खरं तर कालांतरात आणि कित म्हणतात ते थोडे आमदार उबे रावन म्हणटात हे रिजनल प्लॅना प्रमाणे आसा म्हणून माझे पडनाका हे रिजनल प्लॅन तो प्रपोजल तुगे एक्विजिशन करना तुमकां कॉम्पन्सेशन दिना कोणाक रायट ना तुगे उणोट दुरीक मोडपाक उगड आसतो ते तुमच्यान आडोवपा जाता तेंकां आनी आमकां रोखडे कोडया कोणू येल जाल्यार कित्याक तुजे म्हजे मोगान करनात ते भायले लोकांक तेंकां रस्तो रूंद दिवपाक डेव्हलपमेंट करपाक तुमगे आनी आमगे मोडून दितले तेंकां मातशें हांव एक तुमकां वॉर्निंग दिता कित्याक तुमकां दिसता तुमी पयस आहा कोर्ट पयस आहा हायकोर्ट पयस आहा आमी स्वता आसतले तुमचे वांगडा आनी देखून एक परत याद करता रिजनल प्लॅनाचे 10 मीटर रस्तो आहा पण रस्तो थिंगा फक्त 3 मीटर मेळटले आमदार येतलो आनी कोण येतले आनी सांगतले प्लॅनाचे 10 मीटर तूं पाते नाका तेंकां डायरेक्ट सांगात आमी दिनात तुका ऑर्डर हाड म्हूण सांग कळ्ळें देव बरें कांद्रेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून माझे बरोबर ताणें त्या टायमारय काम केलां झेडपी म्हणून ताणें काम करून कसो फंड हाडप आनी तो कसो यूज करप आपल्या मतदारसंघात आपल्या लोकां खातीर हेंय ताणें हाचे पयलीं दाखोवन दिल्लें आसा एक फायटींग स्पिरीट आशिल्लें आसा ताका आनीक एक वेगळे नेतृत्व ताणें मांद्रे मतदारसंघात वेगळे वेगळे पदांचेर काम करून दिल्लें आसा ताका आयज आमी रितसर प्रवेश दिल्लो आसा तेजे बरोबर तेजे खुबशे वांगडी हांगा आमकां पळोवपाक मेळटात खुबशीं बायलां तेजे बरोबर आयज जॉयन जाल्लीं आसा तुमचे सगळ्यांचे ह्या देशांतल्या सगळ्या पोरण्या पक्ष सगळ्या ओल्ड पक्ष जो सगळ्या धर्मांक सगळ्या जातींक सगळ्या लोकांक घेवन मुखार वचपाक सोदता तो आमचो इंडियन नॅशनल काँग्रेस जेका आमी गोंयांत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी म्हणटा ह्या पक्षान तुमच्या सगळ्यांचे आमी स्वागत करतात आमी पक्ष म्हळ्यार फक्त पक्ष दवरता आमी एक तो परिवार म्हणटात आनी ह्या परिवाराचे आयज सगळे तुमी सदस्य जाल्ले आसात तुमकां सगळ्यांक येवकार तो दुष्ट सरकार गोंयांत राज्य करीत आसा आनी आमकां फक्त तेणी दुख्ख दिलां आयज प्रमोद सावंतान कितें काम केलां तर जाल्यार आयज घराघरांनी ड्रग्स पावयल्यात स्कुलांनी ड्रग्स पावयल्यात आनी ड्रग्स जेन्ना पावयतात तेन्ना एक पिढी काबार जाता म्हणजे तो ड्रग्साचो व्यसनी जाता तुम्ही इमॅजिन करा त्या आवय बापायक कितें जाता आसतलें म्हणजे एक पिढी काबार जाता तेका आनी मुखार भुरग्यांक जावपाक म्हणजे पिढी गेली काबार सो अशे पिढयो काबार करपाचें काम दोतोर प्रमोद सावंत गोंयांत होम मिनिस्टर म्हणून करता आतां आमी म्हणटाले तुम्ही जे माहिती दिवन व्यक्तीची तिकीट मागितल्या जाल्यार म्हाका मेळना खंय तरी म्हाका दिसता अन्याय जालो ना की इंडिपेंडंट वयचो आनी व्यक्ती जोडून घेवन दाखोवचो असो म्हाका दिसता ती गोष्ट शक्य झाली तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिला आनी आमच्या मतदारसंघाचो विकासाय करून दाखयलो जसो वर्सीय पंचायत सरपंच जावन जसो घरांनी विकास केलो रस्ते ग्राउंड पाणी लायट सगळे सोयी करून दिले तशेंच जिल्हा पंचायतीन जे जे स्किमी आसता ते पयलीं कडेन पावर नासले जेन्ना विकासाचो घोडो लायलो त्या टायमार आमच्या
असं बघतच दिसलं की बाबा जिल्हा पंचायती हे स्कीमी आसा कशी कामां जाता म्हाकाच प्रश्न विचारी तो विकास कसो आसता तो जिल्हा पंचायतीन करून दाखयला सगळ्यांक मिळून बरें करून उडा कारण जे आता आहे माझ्या बरोबर साथ दिवपाक येयल्ले आसा वोटर्स सगळी जी कामां केल्ली आसा त्याच्या बशेन येयल्ले आसा आनी आयज म्हाका दिसता की एक पंच विधानसभेक आमदार जावंक शकता तर म्हाका दिसता की मी पंच जाला सरपंच जाला झेडपी जाला मी कित्याक आमदार जावचो ही अपेक्षा धरून प्रवेश केला फाल्यां पक्षान तिकीट दिवची कोणाक दिवची ती ठरोवन ताचो विचार करचो आणि पक्षान येयल्याचं कारण ह्या पक्षान आमी नवीन गोंय आणि तुमचो दुसरो झेंडो घेवं ना आनी घेवचो दिसना तर पक्ष श्रेष्ठींनी किंवा आमच्या मतदारांनी विचार करता कारण आयज माझे फुड्यान बसल्या ते सगळे माझा विकास केला त्याला दाखवून दिला ज्या खुर्चीर बसला त्या खुर्चीचो सतीश मान करून जो कर्तव्य असता ते करून दाखयला आसा तर ह्याच्या फुडें जर आमच्या मांद्रे मतदारसंघात सर्वांगीण विकास करचो आसा जाल्यार म्हाका दिसता की प्रत्येक आमच्या वोटर जे आसतले त्या वोटर्सां मेरेन सगळे योजना पावतले पावोंक जाय ही दृश्टी धरून प्रवेश करता फाल्यां तिकीट दिवची ना दिवची पक्षान विचार करचो आनी फुडलो निर्णय घेवचो आनी खूब उमेदीचो दीस आसा सगळ्यांनी फुडें सहकार्यकर्ती जावचा पक्षाचो आमी सगळे एकठांय रावन काम करतले पक्षान वायट धरचो ना थंय आमचे कार्यकर्त्यांचे खातीर हेवटेन तेवटेन विचार आसा ते सगळ्यांक एकट्ठे घेवन एकठांय बसान सगळे बरे विचार दिवन फुडें कामाक लावचे कारण बारीकशें दिसता की आमचे कार्यकर्त्यांक स्फूर्ती दिवन एकठांय घेवन बसान कार्य करपाक कारण प्रत्येक विशयाचेर दिसता की आमचो पक्ष फुडें वयतलो जाल्यार आमी सगळे एकठांय रावन आमी फुडें वचया आनी फुडें वयतलो धन्यवाद.